नमस्कार, पळया मुखेल खबरो। सुप्रीम कोर्टान रिझर्व केल्ल्या 7 पंचायतींतल्या 10 वॉर्डाची वेंचणूक फुडें धुकलूंक हायकोर्टाची 2 जुलय मेरेन मेकळीक। सरकार आनी वेंचणूक आयोग थारायतलो नवी तारीख। आपल्याक प्रदेशाध्यक्ष पदावेल्यान देवयात लुईझीन दिल्ली मेळो सोनिया राहुलाक प्रदेशाध्यक्ष पदाक 4 नांवांय सुचयल्यात, मात हायकमांडाचो अजून निर्णय ना। उत्तर गोयचो एडिशनल कलेक्टर साबाजी शेटयेक एसीबीन लाच घेतना रंगे हात धरलो। स्फोटकाचे गुदामांक एनओसी दिवंक मागलो 1.5 लाख, 25,000चो हप्तो घेतना धरलो। मीठ कॉम्प्लेक्सान बिफाची शॉर्टेज ना, ट्रेडर्सांक सप्लाय आदले भशेनूच चल्ला। मार्केटांनी बिफाचे रेटूय स्थिर। कॉम्प्लेक्साचो खुलासो, मात सरकारी फतव्याचो गोरवांच्या सप्लायाचेर परिणाम। सांग्यार उग्या शेकड्यांनी माडाचे सुवातेर वाणी एग्रो प्रकल्प येताच कसो। शेतकी मंत्री विजयाचो रिमार्क, खात्याकडे मागले स्पष्टीकरण। 10 माड मारल्यात, खात्याचो रिपोर्ट। दोन 2013तले वास्को सड्यावेले रेप केशीन सीबीआयच्या क्लोजर रिपोर्टाक चलयेच्या बापायची हरकत। सीबीआयचेर ना विश्वास। सीबीआयन जापेक मागला प्राझ। केस 4 जुलयाक। आणि गोयचो यश फट्टे भारताच्या अंडर-19 स्क्वॉश पंगडान संवसारीक आनी आशियाई सर्तीन खेळलो। तयारी करपाक इजिप्तान कॅम्प। सुप्रीम कोर्टान रिझर्व केल्ल्या 7 पंचायतींतल्या 10 वॉर्डांची वेंचणूक कोर्टान फुडें धुकलूंक मेकळीक दिल्या। त्या 10 वॉर्डांनी वेंचणूक 2 जुलय मेरेन प्राझ दिला। सरकार आनी वेंचणूक आयोगाक आतां त्या 10 वॉर्डां खातीर नवे शेड्यूल जाहीर करून वेंचणूक घेवची पडटली। वेंचणूक घेवंक वेळ दिवचो म्हूण राज्य वेंचणूक आयोग हायकोर्टान गेल्लो। हायकोर्टान स्टे दिल्ल्या बाकीच्या 4 वॉर्डांचेर सरकारान सुप्रीम कोर्टान अपील केल्लेच ना। सुप्रीम कोर्टान त्या 7 पंचायतींच्या 10 वार्डांतल्या रिझर्वेशनाक स्टे दिल्या उपरांत ते वार्ड परत रिझर्व जाल्ले। इतले मजगती त्या वार्डां खातीर रिझर्व आनी मागीर जनरल म्हूण नॉमिनेशनां आयिल्लीं। त्या वार्डांनी रिझर्व कॅटेगरीत इत्सूक आशिल्ल्या उमेदवारांक परत वेळ मेळचो म्हूण राज्य वेंचणूक आयोग हायकोर्टांत गेल्लो। रिझर्व केल्ल्या त्या 10 वार्डांनी उमेदवारी घालपाक इत्सूक आशिल्ल्यांक आनीक वेळ मेळचो म्हूण आयोग हायकोर्टांत गेल्लो। त्या 10 वार्डांनी वेंचणूक फुडें धुकलपाक वेळ वाडोवन दिवचो म्हूण राज्य वेंचणूक आयोगान हायकोर्टाकडेन मागिल्लें। मंगळारा ते मागणेचेर हायकोर्टांत सुनावणी जाली। हायकोर्टान आयोगाक वेंचणूक फुडें धुकलूंक मान्यताय दिल्या। 2 जुलय मेरेन त्या 10 वार्डांनी वेंचणुको घेवच्यो म्हूण कोर्टान आयोगाक सांगलां। त्या 10 वार्डांच्या वेंचणुकेची तारीख सरकार थारायतले आनी मागीर वेंचणूक आयोग वेंचणूक शेड्यूल थारायतलो। त्या 10 वार्डां बरोबरच आनीक 4 वार्डांनी अशेंच हायकोर्टांत वचून स्टे घेतिल्ली, मात सरकारान त्या 4 वार्डांचेर घाल्ल्या स्टेक सुप्रीम कोर्टांत आव्हान दिवंकूच ना। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार। उत्तर गोयचो एडिशनल कलेक्टर साबाजी शेटयेक एसीबीन 25,000ची लाच घेतना धरलो। स्फोटकाच्या गुदामांक लायसना खातीर एनओसी दिवंक ताणें खंय 1.5 लाख मागिल्लो। तातलोच पयलो हप्तो म्हूण 25,000 कॅश घेतना एसीबीन ताका रंगे हात धरलो। आपल्याक प्रदेशाध्यक्ष म्हणून मुक्त करचो म्हूण लुईझीन फालेरोन हायकमांडाकडेन मागला। मंगळारा सांजे ताची दिल्ली सोनिया गांधी, राहुल गांधी आनी अहमद पटेला बरोबर सुमार 2 वरां मिटींग जाली। लुईझीनाक पदावेल्यान देवेल्यार गोंयान काँग्रेस सरकार येतले काय म्हूण राहुलान प्रश्नूय केलो, मात लुईझीनानूच आपणाक त्या पदार रावपाचें ना म्हूण हायकमांडाक खंय स्पश्ट सांगलां। ताणें प्रदेशाध्यक्ष पदाक 4 नांवांय सुचयल्यात। हायकमांडान अजून निर्णय घेतिल्लो ना, मात रोखडोच निर्णय जाव येता। गोयच्या काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षा वयल्यान चालू आशिल्ल्या वादाचेर निमाणे दिल्ली हायकमांडाची बसका जाली। 14 आमदारांनी लुईझीनाक प्रदेशाध्यक्ष पदावेल्यान देंवोवचो म्हूण मागणी लावन धरिल्ली। तशें केलें ना जाल्यार कांय आमदारांनी काँग्रेस सोडपाची शिटकावणी दिल्ली। मंगळारा दिल्ली जाल्ले बसकेंत चर्चा जाली ती अशी: लुईझीनाच्या प्रदेशाध्यक्ष पदाचेर दिल्ली हायकमांडा बरोबर जाली चर्चा। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अहमद पटेला बरोबर लुईझीनाची 2 वरां बसका जाली।
प्रदेशाध्यक्ष पदाचे जबाबदारींतल्यान मुक्त करचो म्हूण लुईझिनान मागला. तशें केल्यार काँग्रेसीचें सरकार येतलें काय म्हूण राहुलान केलो प्रश्न. कोण सोडून वता तें पळोवया म्हूण राहुल गांधीन घेतिल्ली भुमिका. आपल्याकूच प्रदेशाध्यक्ष पदाचेर रावपाचें ना म्हूण लुईझिनान केला स्पश्ट आनी लुईझिनान आपलो उत्तराधिकारी म्हूण 4 नांवांय हायकमांडाक सुचयल्यात. हायकमांडा बरोबर बसका जावन पसून सध्या त्या मुद्द्याचेर कांयच नेमको निर्णय जाल्लो ना. मात लुईझिनान जबाबदारेंतल्यान आंग काडला. लुईझिन देंवल्या उपरांत सरकार घडपाची शक्यताय दिसत जाल्यार फुडल्या कांय दिसान हायकमांड लुईझिनाचेर निर्णय घेवपाक शकता. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. गोवा मीट कॉम्प्लेक्सान बिफाची शॉर्टेज ना. कॉम्प्लेक्सान 56 गोरवां आसात. मीट ट्रेडर्सांक सप्लाय जसो जातालो तसोच चल्ला. मार्केटांतले बिफाचे रेटूय स्थिर आसात. स्लॉटरिंगा खातीर गोरवां जाय तितली आसा अशें गोवा मीट कॉम्प्लेक्साचो वेवस्थापकीय संचालक म्हणटा. केंद्र सरकारान गोरवांच्या येरादारीचेर निर्बंध घालपी नोटिफिकेशन काडत जावन गोरवांच्या सप्लायाचेर परिणाम मात जाला. गोंय सरकाराच्या गोवा मीट कॉम्प्लेक्सान कर्नाटकाच्या ट्रेडर्सा कडल्यान गोरवांचो सप्लाय जातालो. केंद्र सरकाराच्या नोटिफिकेशना उपरांत ह्या सप्लायाचेर मातसो परिणाम जाला. सध्या कॉम्प्लेक्सान 56 गोरवां आसात. कर्नाटकांतल्यान जावपी सप्लाय परत वेवस्थीत जातलो म्हूण मीट कॉम्प्लेक्साचो MD सांगता. As on today, we have got 56 animals. आयतारच्यान सोमारा मेळून आमचे 30 मेल बूस आयिल्ले आनी आयजू आयल्या. आता बाकीचे आमचे रुटीनली स्लॉटर चालू आसा आनी आता बॅलन्स आमचो आता 56 एट द रेस्टिंग प्लेस उरला. हे जे ट्रेडर्स हाडटा पळय ती मेल बूस. 200 आणि 250 रुपया किलो अडमास. हाड नासतना 250. पण आता तुमका माल रेग्युलर येता गोवा मीट कॉम्प्लेक्सांचे. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. घेऊया एक ब्रेक.